मगळ भाव भयणींनो भुरग्यांनो तुमकां समेस्तांक ह्या आयताराच्या देवस्तुतेक मोगाचो स्वागत मागता। पास्का काळाचो दुसरो आयतार काकुळतीचो आयतार आज आमी संभ्रमतना ह्या दबाजी परबेच्या मिसाक तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत मागता। एका मनाची आनी एका काळजाची जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवया, एकामेका खातीर विशेष करून ह्या संदर्भार मागया। हे संदर्भार देवादिनी लुसी आनी मॅन्युअल फेरावो हांचे आत्म्यामिसिता एंजेलिन रोड्रिगस मिलर मैवडो, देवादिन पॅट्रिक रोड्रिगसाच्या आत्म्याक मिस्तिता एंजेलिन रोड्रिगस मिलर मैवडो। अर्घ जावन मिस पेटयतात सूरज आनी अश्विनी मस्करेनास कॅनडा। तांचेर बसोत मागता आसतना जल्म दिसाक अर्घ जावन मिस पेटयता जसिंता डेंबिल्लो वेलंकनी वडो, तिका बगी संतोषबरी जल्म दीस मागया, तिचेर ते बसोत मागया। संगतच देवादिन ग्रेशन आनी मगदलीन डिसोज हांचे आत्म्यामिसिता मेटिल्डा डिसोज आनी कुटाम कोसेस वाडो। तशेंच देवादिन एंटनी मस्करेनास आत्म्यामिसिता आलिस मस्करेनास आनी कुटाम मुंतीमय वाडो। देवादिन एंजेलिना मिनेजस आत्म्यामिसिता एग्नेस मिनेजस कद्री मंगळूरू। देवादिन कार्मेलिटा सिक्वेरा आत्म्यामिसिता अग्नेस मिनेजस आनी कुटाम कद्री मंगळूरू। हे सर्व ते बसोत मागया, मसमिस्त बसोत मागया। जे कोणा मगतन बसयला तांचो उडास करया, तांचे बसोत आमी मागया। कठीण धगीन आमी वळवळ नासाव बेगीनच बरो पावस येवन पृथ्वी तण जावचे इर्द्या बसोती संदर्भार आमी मागया। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं। मोगाच्यानो देवाची काकुळट आनी मोग बगोवंक ह्या एवकरिस्ताच्या मेजाबवरी जमल्याव। आज आमी पास्का काळाचो दुसरो आयतार दैवीक काकुळटीचो आयतार संभ्रमताव। आयची देवस्तुती देवाचे काकुळटीचो अनुभव करून काकुळटीची हातेरां जावंक आपयता। देवाचे काकुळटीक गड ना, जेजूच्या कश्टां आनी पुनर्जिवनपणा मुखान बापाची काकुळट आमकां लाभता। पुनर्जिवन जेजूचेर बरोवश्या ताची काकुळट बगया आनी तीच काकुळट हेरांक वांटून काकुळटीची हातेरां जावच्याक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार कृपा मागया। काकुळटीचो सागोरू आमचो सोमी जेजू क्रिस्त ह्या काकुळटेच्या सागोराचो अनुभव करया।
आनी आमच्या तबेन दिल्ल्या आमच्या भाव भयणी ती काकूळत दाखोवन काकूळतीची भुरगीं जावया. असलेंची बी जीव सोमी आमकां आतां दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान पवित्र बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पदकां आमी ओळखून घेवया. नितळ काळ समानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. मोगळ जेजू तुजें उतर आनी तुजें जिवीत काकूळतीचें जिवीत तुजी काकूळत आपणावंक सुकोन पडल्या खातीर पश्चातापोवन बक्षणें मागून म्हणटा. काकूळत मोची कर सोमिया 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 काकूळत मोची कर सोमिया. दयाळाचे सोम्या काकूळतीच्या सागोरा तुजी काकूळत आमचे दिसपडत्या जिवितान निरंतर आमी अनुभव करता. पूण ती हेरान ती वांटोवंक सुकोन पडल्या. पश्चातापोवन बक्षणें मागोन म्हणटा सोम्या. काकूळत मोची कर सोमिया 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 काकूळत मोची कर सोमिया. तुवें म्हळाय जर तुजो भाव भयण सुकोन पडटा आनी तुजे लागीं सूख मागता सातनी सताच्या 70 पोटी तुवें बोगसूंक आयत आसा जाय. जायते फावटी आमी गर्वी जाल्या हंकारी जाल्या फारीकपणाचे मनीस जाल्या बोगसूंक तयार ना जाल्या सोम्या. ह्या मुखांतर आमी पातक धरलां दूख धरलां तुका आनी पेल्याक दुखयलां. बक्षणें मागोन म्हणटा. काकूळत मोची कर सोमिया 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 काकूळत मोची कर सोमिया. तकली भगवान देवाच्या काकूळतीचो अनुभव करया. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळत करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावोंक. महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उंचगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गींच्या देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवसता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाची शिडये तू संसाराचे पाप
तुझ्या बसलाय आमचे मागणे मारून घे तिथ्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन आमेन. प्रार्थूया. एक बोट डोळे दांबया. आमच्या गरजां खातीर ते समा खातीर हिरद्यां खातीर आमी मागया. भोव दयाळ बापा आमच्या देवा आमचे खातीर जेजूक तुवें पुनर्जीवन केलोय आनी ताचे वरवीं आमकांय नवो जल्म दिलोय. पुर्विल्ल्या क्रिस्तांवां पर्यंत तुज्या मंदिरांत एकठांय जावन ह्या वर्त्या देण्या खातीर आमी तुका दिन वाचताव आनी तुवें दिल्ल्या नव्या जिविताचो फळ तुज्या भुरग्यांच्या संपूर्ण एकवटांत तुज्या मंदिरांत तशेंच आपापल्या घरांत वाड्यांत तशें गांवांत दिसून येसो कर म्हूण आमी एका काळजान मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवाड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. धर्मदूतांची शिकवण आयकोनच्यान भावपणाच्या एकतरान उंडो मोडच्यान आनी मागणे करच्यान वांटेली जावच्याक सोमेस्त तिरासणेन आपलो वेळ करसिताली. धर्मदूता मारिफात साबार आचार्य आनी कुणा जातल्यो देखून सोमेस्तांचेर एक तराची भिरांत आयिल्ली. भावार्थ स्विकार केल्ली सगळीं एकवटान जियेतली आनी आपापले कास्की आस्त बोधीक विकून मेळिल्लो दुडू सामुहीक ऐवज म्हूण दवरतली आनी जण एकल्याचे गरजे प्रमाणे समेस्ता मदें वांटून घेतली. हर एक दीस एका मनान देवळान ती सांगाता मेळटली आनी उंडो मोडूंक घरांनी एकठांय जातली. काळजाच्या संतोशान आनी सादेपणान देवाक होगडाप दिवन जेवतली. सगळ्या लोकांक मानवतली आनी जांकां बाचावी जोडूंक आपयल्यान तांकां मेळांत भरती करून दिसान दीस सोमितांचो संको सडयतलो. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पराक दिन वासूया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळता. सर्वेस्पराक दिन वासूया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळता. इस्रायेलाची भुरगीं सर्वेस्पर वाकणो म्हणो तासो विश्वासी मोग ससनाक बाळता. आरोनाचे गरणे म्हणो तासो विश्वासी मोग ससनाक बाळता. सर्वेस्पराची भक्त करतली मोनो तासो विश्वासी मोग ससनाक बाळता. सर्वेस्पराक दिन वासूया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळता. बांदप्यांनी नाका म्हूण उडयलोलो फातोर जालो बांद पासो मोल्या बघतोर. आपले सर्वेस्पराचे काम हे पळोवन आमी तटक जाल्या. दीस वो आयसो सर्वेस्परान केलो
सर्वेस्पोराक दिन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळता सर्वेस्पोराक दिन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळता. सांव पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, हरसिलो जावन देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप ताणें आपले वोट काकुळतीन जेजू क्रिस्ताच्या जिवनपणा मारिफात आमकां एक जिव्या बरवशाक नव्यान जिवीत केल्यान आनी सर्गार तयार केल्ल्या एक अविनाशी आईबावीण भावनात आशिल्ल्या दयच्याक आयती केल्यान अंतीम काळार प्रत्यक्ष जावंक तयार आसलेले सडवणेक देवाची पदवी बावडटा मारिफात तुमकां शाबीत सांबाळटली. हाचे खातीर तुमी संतोश पावा. आतां थोड्या काळार तरावळ कश्ट तुमकां सोसूंक मेळटात जाल्यार कितें जालें? फुटाक घालून वारून पळयल्ल्या नाश्वर भांगारा प्रास चड मोलादीक जावन आसलेलो तुमचो बावाट जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावंक आसलेल्या काळार कीर्त मान आनी महिमा जोडोवंक तुमकां फावो करतालो. क्रिस्ताक तुमी देखूंक ना जाल्यार तुमी ताचो मोग करतात आनी आतांय ताका तुमी पळयनात जाल्यार ताचे वयर विश्वास दवर महिमेन भरलेल्या उतरावरत्या संतोशान तुमी उमळटात. कित्याक बावडताचें इनाम म्हणजे तुमच्या आत्म्याचें तारण तुमी जण आसात. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सोमी म्हणालो, तोमासा तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सत मानताय. पळयनासतना सत मानलेली कितली भागी. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. जेजू जिवंत जाल्ल्या त्या सायतारा संजेर जुदेवांच्या बियान सिस दारान दांपून भितर एकठांय जावन आसले. तवळ जेजू तांचे मदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी कडवळ दाखयलें. सोम्याक देखते सिस संतोशान भरले. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाचीं पातकां तुमी बक्षितात तीं बक्षतलीं आनी जांचीं पातकां तुमी बक्षिनात तीं बक्षशिनात. 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटा तो तोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे संगत नातुल्लो. आमी सोम्या पळयलो म्हणून हेरां सिसांनी ताका सांगलें. पूण तोमासान तांकां जाप दिली, ताच्या हातांचेर आसलेले किड्याची गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या किड्याच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळान म्हजो हात हांवें गेल्या शिवाय हांव सतमानसो ना. 8 दीस उतरले. सिस परत्यान घरा भितर आसले. तोमासय तांचे सांगाता आसलो. दारां दांपून आसलीं तरी जेजू येवन तांचे गात रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय. तुजो हात मुखार हाडना म्हज्या कडवळान घाल. बेविश्वासी जायनाका बगार सतमान. तवळ तोमासान म्हळें, म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सतमानताय न्ही. पळय नासतना सतमानता ते कितले भागी. जेजून केल्लीं आनी सिसांनी देखलीं असर आनीकी जायतीं आसात. त्या पुस्तकांत बरोवन आंदे. पूण हांगा बरयलेल्या असर्याचो शेवट असो, ओ जेजू सो क्रिस्त देवाचो पूत म्हणून तुमी सतमानीचे. अशें सतमानून ताच्या नांवान तुमी सास्तीक जिवी जोडीचे. देवाचें उतर. वगणी तुका क्रिस्ता.
क्रिस्ती म्हणजे मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो भुरग्यानो, दैवी काकडी दिसो आयतार आज आमी आचरण करतना देवाच्या काकुळतीचो आयतार आमी संभ्रमतना ती देवाची काकुळत आमी कशी अनुभव करियेत, त्या देवाच्या काकुळतीन आमी कशें जियेवयेत म्हणल्या विशीं आयचे दिसा थोडो नियाळ करची गरज. काकुळत म्हळ्यार कितें? काकुळत म्हळ्यार कितें? कन्नडान कितें म्हणटात ताका काकुळतीक? करुणे म्हणटात. करुणे न्ही? मागीर इंग्लिशांत मर्सी म्हणटात. मर्सी. काकुळत करुणे म्हळ्यार कितें? काकुळत म्हळ्यार कितें? ही खंय थावन येता? काकुळत करुणे खंय थावन येता? आमचे लागीं एक कोशेड म्हूण आसा, कॉन्शियन्स पैकी आसा की एक कोशेड म्हूण आसा. काकुळत येवची त्या कोशेड जाता, कळ्ळें की? कोशेड जाता येवची कशी येता ती? काकुळत अपरिमीत मोगान भरलेली एक संगत, कळ्ळें की? खूब गाणाक गेल्यार कितें आसा? ज्यूस येता वय की? तशेंच मोग पिळ्ळ्यार मोगांतून कितें येता? काकुळत येता. काकुळत करुणे देखून पळया, एका आवय बापायचें भुरगें कितलें सूख करीत जाल्यारय त्या आवयची काकुळत त्या भुरग्याक भोगसिता. कित्याक ताच्या फाटल्यान अपरिमीत मोग आसा. मोग. आनी ती मोग आपणा थंय आसली काकुळत वळाशें करता, वळाशें करता. आनी देव जावन आसा मोग, संपूर्ण मोग. आनी ह्या देवा थंय आसली काकुळत, पळया काकुळत ती वाळोवन मनशा कुळाक देंवोन येता. कित्याक मोगाची अपूर्व सकत ती. लोंकड बरें करून तापयलें जाल्यार कितें जाता? उदक जाता. उदक जाता. तशेंच मोगी चड आनी चड तो तापलो जाल्यार, तो पेटलो जाल्यार कितें जाता? काकुळतेची जर जावन बदलता. काकुळतेची जर जावन बदलता. पोरण्या सोल्ल्यांत आमी पळयता देवाचें एक रूप. देव पळया हेणे काकुळती दाखयता, हेणे शिक्षाय लायता. कोत्या तुमकां? देव एक बापाय सारको. हेणे शिक्षाय दाखयता, हेणे काकुळती दाखयता. पळया देवान भिरांकूळ शिक्षा लायलेली आसा. कोणाक? कोणाच्या काळार? कोणाच्या काळार? मैजेच्या काळार न्ही, नोयेच्या काळार. नोयेच्या काळार पळया खोट्या लोकांक नाश करच्या खातीर 40 दीस पावस पडलो. 40 दीस आनी रात पावस. इतले आवरायले, लोक सगळो बुडोवन गेलो, मरोन गेलो, कुसोन गेलो. देसवाट जाली, देसवाट. एक कुटुंब मात्र उरलें नोयेचें. दुसऱ्यान एक पुटी देवाचो क्रोध इतलो पेटलो पळया. आनी त्या क्रोधाक लागून कितें जालें? लोताच्या काळार उज्यासो आनी गंधक असो पावस वतलो. भिरांकूळ उजो आनी गंधक म्हळ्यार भिरांकूळ हीट चडली. हीट चडली, धग चडली. लोकांच्या आंगाच्या खातीर पुरा फोड आयले, उकडलेले फोड. आतां ही भिरांकूळ धग आसा न्ही गी? धग आसा. 40-45 डिग्री टेम्परेचर आसा. 50-60 उतरलें जाल्यार आंगार फोड येवंक सुरू जातात. पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, भिरांकूळ. देखून देवाची पळया थोडे पोटी पोरण्या सोल्ल्यांत देवाक बापायक मेसेज करता. थोडे पोटी शिक्षा, थोडे पोटी काकुळत. थोडे पोटी शिक्षा, थोडे पोटी काकुळ. थोडे पोटी राग, थोडे पोटी मोग अशें थंय दिसून येता.
पूण नव्या सल्ल्याक आमी आयल्या जाल्यार जेजू एक आवयचें काळीज घेवन येता. आवयचें काळीज संपूर्ण बोगसाणें, संपूर्ण बोगसाणें, संपूर्ण काकुळट, संपूर्ण दया. थंयसर फारीकपण ना, थंयसर राग ना, थंयसर द्वेष ना, थंयसर कसलेंच वायट ना. जेजू संपूर्ण देवाच्या मोगाचें प्रतिरूप, काकुळतीचो सागोर तो. म्हळ्यार जेजू न्हू आपल्या काकुळतीच्या, आपल्या मोगाचें काकुळती मोगा वरवीं काकुळतीची जर पयलें कोणाक थंय वळयली, प्रद्वाराक सांपडलेल्या स्त्रिये थंय पळया, एका प्रद्वाराक सांपडलेल्या स्त्रिये थंय सोम्याची काकुळट कितली वाडली गी म्हळ्यार पळया, तो म्हणालो तुमच्या मदें पातक नातलोलो आसा जाल्यार हिका पयलें फातर मारूं. कोणूच मुखार येवंक ना, एकलो येवंक ना, सगळें निकळ्ळें. कित्याक जेजू जाणा आशिल्लो तांच्या मोतींतली सगळी कथा, तांच्या जिवितांतली पातकां जेजू जाणा आशिल्लो. जर तर तें रावलो जाल्यार सकाळां उजीर तो सांगतो आशिल्लो. देखून पुरा धांवले. जेजू म्हणालो बाये हांवें तुजेर अपराध मांडिना, तुजेर हात उबारिना, वोस आनी मुखार पातळ करिनाका. पळया, बिरमोतीची करणी, दयाळाची करणी, काकुळतीची करणी जेजू हांगासर करून दाखयता आनी पळया तिका धाडटा. दुसऱ्यान सगळ्याच्या खोटेपणाक, सगळ्याच्या वायटा कारण जाल्लो जाखीव, सगळ्या समाजान ताका पातकी म्हूण वलावन भायर दवरलेलो व्यक्ती. पळया समाजांत खंय गेल्यार पातकी आयलो, खोटो आयलो म्हणून सांगून असल्या व्यक्तीक पळया दिदोस्पोर जाल्लो, सगळे डेस्परेट जाल्लो व्यक्ती जेजू पळोवंक अशें येता. आनी जेजू पळया ताच्या घरा वयता. काकुळतीचो सागोर पळया तो घरा वयता आनी कितें म्हणटा, आयच्या दिसा ह्या घराक बादशावी आयल्या, बादशावी. कित्याक म्हळ्यार जेजूचो मोग अपरिमीत तो सोदून वेता, पातक्यांक सोदून वेता. पातकाच्या कोणांत बुडोवन जिवीत आनी मरणा मदें वद्दाडून आशिल्ल्या त्या लोकांक तो वयर काडच्या खातीर वेता. देखून तो म्हणटा हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्ही, हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्ही, पिडेस्तांक वैजाची गरज आसा, भलायकी आसलेल्यांक न्ही. देखून हांव आयलां पातक्यां खातीर. पळया, तिसऱ्यान जेजूची काकुळट, अपरिमीत काकुळट खंयसर दिसून येता. खुर्सार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, खुर्सार. पळया, भिरांकूळ घाई, भिरांकूळ मार, भिरांकूळ घायिल्ली कूड आनी असल्या भिरांकूळ कठीण संदिग्ध कश्टा मदें तो कितें म्हणटा, बापा बक्षी तांकां, बक्षी ते कितें करतात ते नेणांत बक्षी. पळया, दॅट इज द मर्सी ऑफ गॉड, दॅट इज द लव ऑफ क्रायस्ट. पळया म्हज्या मोगाच्या भावनी, कोणाक ती सकत आसत. खुर्सार मरणाच्यो वडी काडच्या एका व्यक्तीन लास्ट म्हणचें बापा बक्षी तांकां. पळया म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजूच्या कडवडांत तें रगत व्हांवलें जाल्यार त्या मोगाच्या अपरिम मोगाच्या परिणामान वाडलेली ती काकुळट म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. एकलो जेजू लागीं गेलो आनी म्हणालो, सोम्या तूं संवसार असो कितलो मोग करताय. सोम्यान हात विस्तारल्याने म्हळें इतलो. आनी थंयसर ताचे हात रावले, खुर्सार थंयच रावले. इतलो म्हळ्यार पळया म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, हाका गड आनी थड आसा गी, गड आनी थड आसा गी ना, मुखारी ना, फाटी ना गड. इतलो म्हळ्यार तो हांगा आखेर जाता पर्यंत मात्र. पळया हाच्या भितरल्यान सो मात्र मोग, इतलो म्हळ्यार हाच्या भितरल्यान सो मात्र, हाच्या भितर आसलेल्या इतलो म्हळ्यार फाटी मुखार आसलेल्या सर्वांचो मोग. देखून आमी म्हणटा तड आनी गड नातलो मोग, देवा मोग, शाश्वीत मोग, लेका निमित नातलो मोग, देवा मोग, सासनीक मोग. पळया थड आनी गड नातलोलो मोग सोमयेसो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. पळया देखून चवथ्यान
देवाची खाकूळ तो बळ्या दमास्काच्या वाटेर क्रिस्तावांक दोंगो क्रिस्तावांक कोस्टूंक येतल्या कोणा थंय देवली साऊला थंय देवली. देवाची खाकूळ तो पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. साऊल कितें करतालो? क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक खात्तो जिवेशी मारतालो. तांच्या क्रिस्तांवाच्या हातांत रक्तांत आपले हात धुतालो पळया. ती पळया तसलो क्रोरी एका मनशाक देवाची काकूळ सोम्याची काकूळ तूं खंयसर दमास्काच्या वाटेर देंवन येता आनी म्हणटा सावला सावला कित्याक तूं म्हाका दग दिताय. सावलाची एका 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 सावालाक सावला सावला तूं म्हाका कित्याक दग दिताय. एका सावालांत सावलाची सगळीं हंकाराची खवळां गर्वाची खवळां सगळीं निकळून पडलीं. पळया तो एक बिरमोतीचो काकुळतीचो मनीस जालो आनी तो कितें म्हणलो हांव जियेतां जाल्यार ही सोम्या खातीर हांव मरतां जाल्यार ही सोम्या खातीर. हांवें 100 सोम्याच्या मेळींतल्यांक लगड काडलें पूण हजारांनी हांव फाटीं मेळयतलो. हांव सुवार्ता परगट करिना जाल्यार हांव हे निर्भागी. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो काकुळतीचो परिणाम तो. आज ह्या काकुळतेच्या आयताराच्या दिसा जेजू म्हणटा तुमी काकुळतेचीं भुरगीं जाय. पेद्रो आयलो जेजू लागीं जेजू लागीं आनी म्हणालो सोम्या म्हजो एक भाव म्हजे विरोध सूख करीत आसा जाल्यार ताका हांवें कितले पटी बक्षी जाय. 7 पोटींगी म्हणालो पेद्रो जेजू लागीं. जेजू म्हणालो कितले पोटी? 7 पोटींनी 7च्या 70 पोटी तुवें बक्षी जाय. जर तर एक भाव एक भयण तुजे लागीं सूख मागून येता तुवें बक्षी जाय. कित्याक तूं देवाचो भुरगो. काकुळतेच्या सगोरांत तुकाय वांटो मेळ्ळा देखून तूंय काकुळतीचो मनीस जावंक जाय. पण ही काकुळत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आधुनीक समाजीन दिसून येना. संवसारांत दिसून येना. दिसून आयली जाल्यार अमेरिका इज्रायल आनी इराना मदें झूज जाते ना. ही काकुळत लोकां मदें दिसून आयली जाल्यार अपरीत मोगाची जर काकुळतीची जर तर दिसून आयली जाल्यार आज गल्फ राष्ट्रां असले कश्टान पडटी नात. आमी कश्टान पडटी ना. आमचो लोकय कश्टान पडतो ना. पळया ते मोगाचे भाव भयणीनो मनशांत काकुळत उणी जाता. काकुळत उणी जावंक कारण कितें? मोग उणो जाता. आपणाचो मात्र मोग केल्यार कितें फायदो? जेजो म्हणटा तुज्या बायलेचो तुज्या घोवाचो तुज्या भुरग्यांचो मात मोग कर. हेरांचो द्वेश करची जाल्यार कितें फायदो? तुजो केल्ले बरी पेल्याचोय मोग कर. तुज्या दुस्मानाचो मोग कर. आनी थंयसर काकुळत आटापून आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. थंयसर काकुळत आटापून आसा. पळया पूण मनीस क्रूरी जाता. मनीस मनशां चिंत मासां खावंक लागता. पळया हेणे झुजा वरवीं बॉम्ब घालन धाकटुल्या इस्कलाच्या भुरग्यांक लगड काडचें पळयता हांव. हेणे कांयच गोतून नासलेल्या बरेंक न्हिदो नासलेल्या मनशांच्या बिल्डिंगार बॉम्ब घालन शिपाणी घालन तांकां घडयेन जिवेशी मारचें पळोवन येता. तांकां कांयच गोतू ना. तांकां तांचें पॉलिटिक्स गोतू ना. तांचें कितें म्हूण समस्या गोतू नात. निरपराधी मनशां मरोन आसात पूण सो कॉल्ड अधिकार चलयतले आपल्या स्वार्था खातीर गर्वा खातीर अहंकारा खातीर. पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो असले सादा लोकांची पळया कितें करनासात. थोड्या वर्सां फुडें ओरिसांत तुमी जाणांत फादर ग्रामस्टेन आनी ताचे 2 जाण भुरगे एक हळदी तावन फाटीं येताले मिसांव काम करन. आनी थंयसर फाटीं येतना तांच्या बोलेरो गाडयेक थोड्या मतान तेणी वेडो घालो पेट्रोल उडयलो आनी त्या बोलेरो गाडयेक उजो दिलो. 2 जाण पूत धाकटुले त्या उज्याच्या हांवें उलपताले. बोलेरोचें बागील काडन जनेल काडन भायर पळयताले. ताका तांणी व्हडल्या सुरयेनी कुंकून भितर लोटले आनी तांच्या भोंवतणी ताणें डॅन्स केलें. हेणे उलपतात जिवाच्या आकल्यासा भोव मारतात. पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कुरीर जाल्लो मनीस काकुळत नातलो मनीस दया नातलेलो मनीस करुणे नातलेलो मनीस मर्सी नातलेलो मनीस कितें करता? पळया तांचे भोंवतणी डॅन्स करता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो घरमांतल्या
एका गर्भस्थ स्त्रियेच्या पोटाक सुरी घालणं, त्या भुरग्यां भायर काडणं, त्या भुरग्याचेर खेळटात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. कसली क्रूरपणाची करणी मनीस आज करून आसा. खंय आसा देवाची काकूळट पळया, खंय आसा. देखून आयच्या दुसऱ्या वाचपांत अपुर्ब्यान सांपेद्रो म्हणटा, ताणें आपले व्हड काकूळटीने जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणा मारिफात आमकां एक जिव्या बरवशाक नव्यान जिवीत केल्यात. पळया, देवान आपले व्हड काकूळटीने जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणा मारिफात आमकां एक जिव्या बरवशाक नव्यान जनीत केल्यात. आमकां सर्वांक म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो एका बरवशांत नव्यान जनीत केल्यात. ती काकूळट प्रसार करच्या खातीर. देखून जेजू म्हणालो कितें, हेच्या सुवार्तेन पळयता जेजू सिसांक दिश्टी पडटा. 10 जाण मात्र आसले, दारान धांपून आसलीं, आनी तो भितर वेता आनी सिसांक म्हणटा, शांती तुमकां, समाधान तुमकां. आनी तो म्हणटा, स्वास सोडता, पवित्र आत्म्या सोडता आनी म्हणटा, कितें म्हणटा, वसा तुमी सगळ्या संवसारार, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पातकां तुमी बक्षिता ती बक्षतलीं, जांची पातकां तुमी बक्षिना ती बक्षशिनांत. वसा म्हळ्यार असलो एक अधिकार जेजू तांकां दिता. पूण त्या वेळार थंयसर तोमास नातुल्लो. थोड्या वेळा उपरांत तोमास आयल्या उपरांत तोमासाक सांगतात, सोमी आयिल्लो, आमी ताका पळयलो, आमी ताका देखलो. तो तोमास कितें म्हणटा, हें हांव पातयेना. रेड्यान वासरूंक घाल्या म्हळ्यार हांव बिलकूल पातयेना. हांवें पळयल्या करीत, ह्या जेजूक पळयल्या करीत, ताच्या हाताच्या गायाच्या बुराकांत म्हजीं बोटां रिगयल्या करीत, ताच्या खडवळांत म्हजो हात घाल्ल्या करीत हांव पातयेवचो ना. हांव तुमचे बरी न्हय. हांव येयल्लोसो समजून येसो मनीस, तुमचे बरी 18 पातयेवचो मनीस न्हय. 11 जाण आसले, तोमासी आसुल्लो. जेजू आयलो आनी म्हणलो, शांती तुमकां. तोमासाक सीदा पयलें ताणें, तोमासा सीदा उठोन ये पळय, तुजी बोटां हाड आनी म्हज्या हाताच्या बुराकान घाल. तुजो हात हाड म्हज्या कडवळान घाल. बेविश्वासी जायनाका बगार सतमान. तोळ तोमास कितें करता, अमतेन पडटा आनी म्हणटा, म्हज्या देवा, म्हज्या सायबा. असलो अपरिमीत अनुभव तोमासाक जाता. ताच्या रक्ताच्या खणांत देवाच्या काकूळटीचो सकत वळटा, देवाच्या मोगाची सकत वळटा. आनी तसो भावार्थ असो परजळटा, सुर्या बरी वमतो पडटा आनी म्हणटा, म्हज्या देवा, म्हज्या सायबा. आनी जेजू एकच ते उतर म्हणटा, तोमासा, तुवें म्हाका पळयलो देखून सतमानताय न्ही. पळयनासतना सतमान रायली कितले भागी. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हांवें सोम्या पळोवं ना, पूण हांव सतमानतां, तर हांव भागी न्ही गी. तुवें सोम्या पळोवं नाय, तूं सतमानताय, तुवें भागी. तुवें सोम्या पळोवं नाय, तूं सतमानताय, भागी. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज पळयनासतना आमी सोम्या सतमानतांव, आमचो भावार्थ आमी सांबाळतांव, आमी भागी. पण ह्या भागीपणांत आमी भागी जावन जिवंक जाय. देवाच्या काकूळटीच्या त्या सागोरांत आमी उपयोंक जाय, आमी वांटेली जावंक जाय. देखून जेजू म्हणटा, जें कितें हांवें केलें तुमी तें करा. बक्षया. पयलें काकूळट देवन येवून दी आमच्या कुटुंबांत. बायल सुकोन पडलेल्या वेळार बोक्सूंची काकूळ दाखोवचें बरें मोन दादल्या तें आसूं दी. दादलो सुकोन पडलेल्या वेळार काकूळ दाखोवचें बरें मोन बायले तें आसूं दी. भुरगीं सुकोन पडलेल्या वेळार काकूळ दाखोवचें बरें मोन आवय बापाय तें आसूं दी. आवय बापाय सुकोन पडलेल्या वेळार काकूळटीन बोगसूंचें मोन भुरग्यान तें आसूं दी. भाव सुकोन पडलेल्या वेळार बोगसूंचें काकूळटीचें काळीज भयणी तें आसूं दी. भयण सुकोन पडलेल्या वेळार बोगसूंचें काकूळटीचें काळीज भावा तें आसूं दी. तवळ मात्र आमी काकूळटीचीं भुरगीं जातले हांव सोम्याक साक्ष दितले हांव. देखून म्हज्या मोगाच्या भयणीनो, एक घडी दोळे धांपया आमी. काकूळटी सुवाळीतार आमी आचरण करतना, वो एक बरवर्स सुवाळीतार, वो एक भावार्थ सुवाळीतार. ह्या भावार्थाच्या बरवर्साच्या आयतारांत एक अनुभव आमकां जावं दी.
म्हज्या देवा म्हज्या साहेबा. तोमासाक जालो तो अनुभव. ह्या अनुभवांत तोमास जेरुसलेमांतून भारताक येयलो. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या अनुभवांत आमी काकुळतेचीं भुरगीं जावया. एक घडी दोळे धांपया. काकुळत मोची कर देवा, काकुळती सो तूं सागो. अपराध मोझे धुवन काड, नितळ म्हाका कर. हिमा प्रासर दोवक, काकुळत मोची कर देवा, काकुळती सो तूं सागो. अपराध मोझे धुवन काड, नितळ म्हाका कर. हिमा प्रासर दोवक, हिमा प्रासर दोवक. आमेन. उबी रावया. आमचो बाबा तूं सारया. सगळीं सांगाता एकाच देवा सत मानता. सर्वपदार्थ बापतो सर्गाने पृथ्वीसो दिसत्या आणि ना दिसत्या सर्व वस्तूसो रचणार आणि एका सम्या जेसू ख्रिस्ताक सतमंता. देवाचो एकलोच पोतो सर्व काळा आदी बापातान जन्मला. देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उपसरलो करो देव. तो देवातान जन्मला ताका रसूंगना बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आम्हा मनशां पासत आणि आमच्या सुरोड्यां पासत सर्गात तो देवलो आणि पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकार मरीचे उदरी ताणें कूड घेतली आणि तो मनीस जालो. आणि आमचे पासत पोंस पिलाताकाल ताका कुसार मारलो. ताणें कस मरण सोंसले आणि ताका निके पिलो. आणि पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. सर्गार सोडलो आणि बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आणि मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो. आणि ताचे राजवटे शेवट आसचो ना. आणि पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वराने जीव दातारतो. बापा आणि पुताता निपसला. बापा आणि पुता बराबर ताकाय समासारको नमस्कार आणि महिमा फावो. रावा देवावरवीं तो उलयलो. एकच पवित्र कॅथोलिक आणि धर्मतावरवीं स्थापलेले सभेक सतमंता. पातकाच्या बक्षाण्या खातीर एक पवित्र स्थानाचा मानता. आणि मेल्ल्याच्या पुनर्जीवनपणाक आणि सस्ताच्या जिविताक विश्वास दवरता. आमेन. ह्या विश्वासान ह्या बोवार्थान आमची मागणी आमची गरजो आशा तरी एका देवाच्या पांयांतळा समर्पिया. आमी काकुळतेची भुरगीं जावंक ताचो आदार मागया. काकुलदारा बापा पयस सभेच्या मुखेल्यांनी तांचे तोबेन दिल्ले क्रिस्ती भटजे काकुळतेचो अनुभव दिवची हातेरास जावच्या कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी लोकांच्या गरजा स्पंदन करूंक स्वार्थ सांडून सर्वांची मोगान सेवा करूंक आदार लबय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांक आनी युवजणांक तुज्या पुताच्या पुनर्जीवनपणाचेर भरवसो दवर जिविताची पंथाहवानां धैर्यान फूट करूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. चोर पिडेस्त आनी प्रायवंतांक तुजी काकूळ लाभय. तांचें निरासपण काडून उडय. बरेचशेचे व्यक्ती कर. तांकां आपड आनी तांची पिडा गूण कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवक्रिस्ताच्या मेजा भावार एकठांय जाल्ल्या आमी प्राचिताच्या सक्रामेंता मुखांतर दैवी काकुळीचो अनुभव जोडून तुज्या काकुळीची हात्यारान जावन जिवंक कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी बोरदोळे आमी आमच्या कास्कीकर संगातीर मागया. आमी मागया प्रते रितीन गल्फ राष्ट्रांतल्या इस्रायलांतल्या सर आमच्या भावा भयणी पासत तुझाची सगळीं संकश्ट निवारूंक जाय अशी कृपा मागया. कठीण दगीन वळवळच्या सर्व आमच्या भावा भयणी पासत प्रकृती पासत रूखझाडां पासत सुकण्या संवजां पासत आमी मागया. बरो पावस येवन दी. पृथ्वीतण जावं दी. उदकाचे तत्वार पर्यार जावं दीत. रूखझाडां सुकण्या संवजांक सुशेग फावो जावं दी म्हूण मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी दयेन स्विकार कर. संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसा.
ह्या दिशेन आमी समकतना तुज्या पुता जेजूच्या अपरमीत काकूळ दिसो अनुभव करून तिस काकूळ तर हेरान थंय वांटून घेवची काकूळ तेची भुरगीं सावंक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. परत्या मोगान तुका आज भेटोवचो. पवित्र बलिदान सर्ववेदा देव मानतात असले सामोण मागाती हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकली महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पर म्हणून घे. देवा आमच्या भोवमोगाळ सर्गींच्या बापा पुनर्जिवंत जेजूचे जैत संभ्रमण तुका भेटोवंक आमी एकठांय जाल्या महिमेवंत बापा जेजूच्या मरणाने पुनर्जिवंतपणाचें बलिदान तुका भेटोवंक आमी एकठांय जाल्या पुर्विल्ल्या क्रिस्ती बोवार्थ्यां परी तुज्या उतरांची तीस धर्मदुतांची शिकवण घेवन एक सवंडो मोडून खावंक हे वेदे भोंवतणी आमी जमल्या तर तुजो मोगाचो आत्मो देंवन येवं आनी हे वेदेचेर आमी हाडून दवरला तो उंडो बदलून तुज्या पुनर्जिवंत पुताची कूड जायशी करूं अशें ह्या आत्मी पोशणाक तुजें उतर आमचे जिणेंत सुफळ जावं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सुवेस पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व कडे आमी तुका वाकणू फावो हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्यासो पण ते करून या उत्तम काळान तुझ्या महिमेची कीर्ती आनी वाकणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. ससनाच्या जिविता जल्मली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बाबार्थ्यां उगडली दारां सर्गीची. आमा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणान सगळ्या नवें जिवीत उपजोता. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्लसता सगळो संवसार
आणि सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस करतो सर्गारी संसार भरला तुझ्या वैभवात उन्सर्गी तुका जय उन्सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येतात आकाशे उन्सर्गी तुका जय उन्सर्गी तुका जय. मी निमिगली आंबो पवित्र घडी आमी संभ्रमता काकुळतीचो सागोर उंडो आनी वायन जावन आमकां आपले मांस आनी रगत दिवच्या ह्या पवित्र घडये आमची सगळीं जिवी सोमया मुखार दवरया. सोमयाच्या काकुळतीचो वांटो आमी जावया. आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या समारा आमच्या वाड्यांत आमच्या फिरगजींत आमच्या समाजींत सोम्याची काकुळत प्रगट करची. आमी काकुळतीची भुरगीं जावंक तसो आदार मागे. बापा करोस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुखशेने कस्टमरान सुसूंक विचादी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस्त घेयात आनी गयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पोवची. तेसपरी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सस्तीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस मनशां बसोत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बवड तसो गुठ परगटुया सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता तुझे पुनर्जीवनपण आमी वगळता सुम्या जेजू आमी अत्रेता. बाबा जेजूच्या मरणास्वनी पुनर्जीवनपणाचो मी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडुणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां वोवो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रग सेवतेल्या आमी समेजता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्य संवसारार विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उडास करी. लिओ आमचो पापा पिटर पौल आमचो गोडी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो दवरूं मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजी इश्टगती नंतरलेल्या समेस्तां तुजे परसोडीत मुखामळ पळोवंक फोव करी. आमी समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कारमोरया देवाच्या माया संगाती तिसपती भगवान जुजे भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडुंदराची आचना मतीन दवरनो देवाच्या काकुळतीचो वांटो जावन समेच्या काकुळतीच्या त्या सागोरांत आमी पिवंक आनी एका कुळतीची भुरगीं जावंक
सुमी असो देवासो आधार मागून सुमयेन शिकलेले मागणे सांग आता मागया आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज समकाय तुझे उशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास समकांदी आनी आमी आमचे शिकलेले आमचेता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांत विघ्नांतल्यान वरांतली पिडेशिडेंतले आमकां निवार दये करून जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी सर्गेंचे भाग आनी आमचे सोडून राजे जो क्रिस्ताचे येणे बुरवशानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार का कुळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणीन तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबतीचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जे त्यांनी राजवाड चलयताय ससनाच्या ससना सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाची शेणी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकृत कर देवाची शेणी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकृत कर देवाची शेणी संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी पळया इसवण जिवंत देवाच्या जिवंत देवाची शिडी आम सुमेशांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसार येयल्ली देवाच्या अपरमीत काकूळ दिसो भंडार जावन आमचे मदें येवन ती काकूळत आमचे थंय वळयलेली आनी ह्या काकुळतीची भुरगीं जावंक आमी काकुळत दाखोवन ह्या काकुळतीक साक्ष जावंक आपोवणी दितात ती शेळयेचे छवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका भोवना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडा रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन इतली मोवाळ काकूळ तुजी असीम दयाळाय सर्गीची दैवी काळांत दादोस करची पवित्र जीण आमची मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवून जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जिवीत जीवदातारा आमच्या काळजाने गरबेडा पाटय सांगात आमच्या पयणा सेवे स्पिरितान आमकां पावय दयेन सरकार मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवणदारा
प्रार्थुया. सर्गींच्या आमच्या भोवमोगाळ बापा पुनाची वांजल्ल्या जेजूक आपल्या दोळ्यांनी पळोवन सिसांक व्हड आनंद भोगलो. ताका पळयनासतना आमी तुज्या उतराच्या उंड्या वायनाच्या आनी हांगा एकवटलेल्या आमच्या भाव भयणीच्या रुपान त्याच जेजू बाबार्थान वळखता. पुर्विल्ल्या क्रिस्तांवाची देख घेवन तुवें आमकां दिल्ली आत्म्याची आनी कुडीची देणी आमच्या भाव भयणी मदें व्हडा संतोश आनी उदार काळजान वांटूंक ह्या मोगाच्या जेवणा वरवीं आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. वसुनेयात जिवंत क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. हालेलुया हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया. जेजू जीवन झाला संतोष पावया. पुनर्जीवन क्रिस्ता गीता गावया. मरणाच्यो पातकाच्यो संपली तुटो. सोमी उठला परत जैते वजावो. हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया. जीवन क्रिस्ता जय जय हल्लेलुया. हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया. जीवन जेजू जय जय हल्लेलुया. हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया. जीवन क्रिस्ता जय जय हल्लेलुया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. जीवन जेजू जय हालेलुया. मोगाळ पुता सोवे हांव मोरी आशीर्वाद दिवा. नमान बाळक जेजू आशीर्वाद रोजारी साहेबीने सगळी सांगता भगिन कृष्णाचे कृपेन आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे भक्तीन मी सांगवाटे जाल्ल्या तुमकां समेस्तां अभिनंदन देव बरें करूं. आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा. समेस्तां देव बरें करूं. मोगाच्या न्हू तुमकां समेस्तांक रोजर मायाची फिरगज तशेंच बाळक जेजूचे बुंतळ अलंकार हांगा न्हू बाप मेलविनाचे प्रणाम. फाटल्या वर्सा हांव ह्या बुंतळार जायतीं आत्मीक कार्य सदांच जावन आसात. शुक्राराचे बाळक जेजूचे भक्तीपण हांगा व्हडा उर्बेन जावन आसा. ह्या मुखार जायत्या लोकांक जायतें बरेंपण बाळक जेजून हांगासर केल्लें आसा. ह्या संदर्भार जायतें बरेंपण जाल्ल्या आनी केल्ल्या धन्या देवाक अर्गां पठयता. तशेंच जायते तरेची देवस्तुती हांगासर आसा करून देवाच्या उतराच्या प्रगटणे वरवीं जायत्याची काळजां मनां दादोशी केल्लीं आसात. ह्या सर बरेपणा खातीर धन्या देवाक अर्गां दिता आसतना हांव तुमकांय अभिनंदन पळयता. तुमी ह्या पुंतळार जावचें सगळें भक्तीपण पळयतात. देवाची बेसांवां आशिर्वादान अनारुपी तुमी जोडून घेतात. तुमकां अभिनंदन. ह्या पुंतळार जायतीं प्रगतीची कामां आसात. त्या देखून आनीक उत्तम रितीन हांगासर देवाची स्तुती तशेंच देवाक आराधन भक्ती कार्यां उर्बेन जावच्याक तुमचो सहकार आमी आशेता. ह्या पुंतळार जायतीं अभिवृद्धीची कामां जावन आसात. तुमच्या उदारपणाची कुमोग ह्या दिशेन आमी आशेता. फुली फुलाची पाकळी दिवन तुमी आदार दिया सांगात दिया. ह्या मुखांतर जायतें बरेंपण तुमी जोडूंक शकतल्यात. हांगासर तुमकां नंबर आमी टेलिफोन नंबर आमी हांगा कळयता. ह्या नंबरा मुखांतर तुमी आमकां संपर्क करचो आनी उदारपणांतून तुमी आमकां प्रोत्साह पाठिंबो दिवचो. फाटल्या वर्सांत जायत्या वर्सांत ते मोपाचो आदार आनी कुमोग आदार तुमी दिवन आसात आनी मुखारी तुमी दितल्यात. आमी तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. दिव्यवाणी